नमस्कार, गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. म्हादय अभयारण्यात वाघीण वांगडा 3 पेटे. पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकाराचो दावो. ते वाटेन कळसा भंडुरा प्रकल्पा खातीर कर्नाटकच्या शेतकारांच्या आंदोलनाची शिटकावणी. कामा निमतान गोंयांत येवप्यांक कोंकणीची करची सक्ती. कायदो करून घेवची टेस्ट. गोंयांत ट्रान्सफर जावपी IAS अधिकारी कोंकणी उलयनात. उद्योजक अवधूत बाबाचे वक्तव्य. मोपाचेर देवपी 3 आकाशा विमानांक बॉम्ब आशिल्ल्याचो हॉक्स कॉल. फायर ब्रिगेड हेर यंत्रणा पावली एअरपोर्टार. विमानाचेर आदळिल्लो पक्षी. देशभर 15 विमानांक हॉक्स कॉल. जमीन रुपांतरावेल्यान नुव्या ग्रामसभेत बोवाळ. ऑर्चर्ड जमनीचे जाले सेटलमेंट. हिल कटिंगाचो इश्यू. मायग्रंटांचो धुडगूस वाडटा. बस्तोड्या बेकायदेशीर बांदकामांचो इश्यू. टिचरीचो जॉब दिता सांगून एकल्याक 15 लाखाची तोपी. पुलीस सुरेश नायकाक अटक. दुसऱ्या प्रकरणात नोकरेच्या नावार 40 लाखाची तोपी घालपी प्रकाश राणेक अटक. ईडीएम आड हणजूणकारांचे आंदोलन. साउंड पोल्युशनाचो इश्यू. कायदेशीर आशिल्ल्या सगळ्या इव्हेंटांक मान्यताय. कोमनी दादीच्या बसकेत निर्णय. आयर्नमॅन 70.3 सर्तीक भारतीय सैन्य दळाचो जवान. आयर्नमॅन चॅम्पियन. विश्वजित जैतिवंत 32 वर्साचो विश्वजिताक दुसरे फावट मेळ्ळो आयर्नमॅनाचो किताब. म्हादय अभयारण्यात वाघीण आणि 3 पेटे दिश्टी पडल्यात म्हूण पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकाराचो दावो. पुरावो म्हूण केरकारान तांचो व्हिडिओ व्हायरल केला. गोंयांत 5 वाघ आसात. स्टडी रिपोर्टाचो दाखलो दिवन केरकाराचो दावो. ह्या म्हादयच्या जंगलान त्याचो राबितो आसा हे जायते फावटी स्पश्ट जाल्लें आसा. पूण हालींच एक 8 दिसां पयलीं आमी जेन्ना ह्या वाठारांत भेट दिली तेन्ना आमच्या नदरेक पडले वाघाचे स्केट. म्हणजे वाघान केल्लो संडास जो आसा तो पळोवपाक मेळ्ळो. त्या शिवाय आमचे जे हंजुणी धरण आसा आनी जो चोल्ला घाट आसा ह्या वाठारांत वाघ जो आसा हो रातच्या वेळार ट्रक ड्रायव्हरांक दिश्टी पडलेलो आसा. जायत्या लोकांच्या समोरूच वाघ जो आसा तो पणसुलीच्या वाठारांतल्यान कर्नाटकांतल्या वाठारांत वयताना तो दिश्टी पडलेलो आसा. कांय फावटी तो महाराष्ट्राच्या वाठारांत वयताना दिश्टी पडलेलो आसा. आनी हाचे पुरावे जे आसा हे आमकां प्राप्त जाल्ले आसा. हेचे वयल्यान स्पश्ट जाता की वाघ जो आसा हो वाघ ह्या वाठाराचो शिखर स्थानार आसपी प्राणी आसा. तो जसो आमकां भीमगड अभयारण्यात पळोवपाक मेळटा, जसो तो काळी व्याघ्र क्षेत्रांत पळोवपाक मेळटा, तसोच तो आमकां ह्या म्हादयच्या वाठारांत पळोवपाक मेळटा. प्राणीशास्त्राचो अभ्यास करपी संशोधक गिरीश पंजाबी आसा. हांणी हालींच एक अहवाल प्रकाशीत केल्लो आसा आनी त्या अहवालानुसार गोंयांत 5 वाघांचो राबितो आसा हे स्पश्ट जाल्लें आसा. कळसा भंडुरा प्रकल्प चालीक लागना जाल्यार राज्यभर आंदोलन उबे करपाची कर्नाटकच्या शेतकार संघाची शिटकावणी. खासदार आणि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी खंय कळसा भंडुरा प्रकल्पाक जाय तसो यत्न करना. नवलगुंदा हांगा प्रकल्पाविशीं चर्चा करपाक खासा बसका जाली. बसके उपरांत HR बरसव राज्यप्पान जाहीर केला. धारवाड जिल्ह्यातल्या नवलगुंद हांगासर म्हादई आंदोलन समितीची बैठक जाल्ली आसा आनी ह्या बैठकीत केंद्र सरकारान कळसा भंडुरा प्रकल्पाक बेगींतल्या बेगीन परमिशन दिवचें, पर्यावरण परवानो दिवचो ह्या मागणी खातीर कर्नाटकांत राज्यभर तीव्र आंदोलन करपाचो निर्णय ह्या बैठकीत घेतिल्लो आसा. तशेंच
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सध्या कर्नाटकात काँग्रेस सरकार असले तरी गोव्यात BJP सरकार असतात आणि केंद्रात BJP सरकार असतात तेका लागून त्यांनी पुढाकार घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मन वळवून दोन्ही राज्यांची बैठक घडवून आणूची आणि जो कळसा भंडोरा प्रकल्पाचो जो प्रश्न असा तो प्रश्न सोडोवपाची मागणी ही केल्ली असा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. गोंयांत कामाक येवपी भायल्या लोकांक कोंकणी शिकपाची अट घालची, तसो कायदो करून भायल्यांची आणि गोंयकारांची टेस्ट घेवची. तशें केल्यारूच कोंकणी उलोवप्यांचो आंकडो वाडटलो. नामनेचो उद्देजक अवधूत बाब तिमलो उलयला. हेर राज्यांनी ट्रान्सफर जाल्ले IAS अधिकारी थंयच्यो भास शिकतात, मात गोंयांत तशें जायना. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या समारोप सुवाळ्याक तिमलो बाब उलयलो. मायग्रेशन गोंया येता, थोडे गोंयचे मायग्रेशन भायरूय वता, दुबय, अबुधाबी, स्विडन, कॅनडा, आनी ते कोंकणी तितली विसरतात पूण याद आसता तांकां. आनी हे नवे येता ते तांचे भाशा उलयतात. म्हणून हांव एक प्रपोज करपाक पळयता, सब्जेक्ट टू ऑल ऑफ यू गायडींग ईच वन ऑफ अस टुगेदर. म्हणून आतां हे सगळें मायग्रेशन जें गोंय येता, अरविंद बाब दिश्टी पडलो ना म्हाका. सॉरी अरविंद बाब, तूं तामील उलयता, एकदम बरी उलयता, तुजी घरकान्नी बरी उलयता. तूं कित्याक शिकची पडली ती तामील? तूं गोंयकार, तूं कोंकणीचो प्रेमी, तुका शिकची पडली कित्याक तुजी तो काम आशिल्लें थंय. आनी ताणें सांगलें तुका तामील शिकले शिवाय तुका तामिळनाडूचो IAS ऑफिसर मुखार वचपाक मेळपा ना, म्हणून तुवें तामील शिकली कित्याक गरज पडली. तशें हे गोंयांत आतां IAS ऑफिसर येतात कोंकणी चडशे उलयनात. महाराष्ट्राचे IAS ऑफिसर हांवें पळयलां मराठी भरपूर उलयतात. मिनिस्टर मराठीन उलोवपाक लागता, उत्तर मराठीन दिवची पडटा. म्हणून आमचेच जर लोक कोंकणी उलोवपाचे पांय फाटीं घेतात, ही कोंकणी मुखार कशी पावतली? हे गोंयांत तांकां नोकरी जाय, तांकां मुखार वचपा जाय. जशें म्हज्या फ्रेंडाक जर्मनीला, तर तांकां कोंकणीच्यो वेरायटी सिरीज ऑफ एग्जामिनेशन करची पडटली लायफभर. म्हाकाय करची पडटली. तो विसरला काय ना तो कोंकणी पळोवपाक. migrant population into, and we should welcome them, because if you don't increase the Konkani speaking population, the population will reduce. आणि मॅग्नेटी भितर जर तुका काम वावरेनीक पयशे जाय, मातशें कोंकणी शिका. मोपा विमानतळाचेर देवपी 3 आकासा विमानांक बॉम्ब आसा म्हूण हॉक्सकॉल. पॅसेंजर आनी एअरपोर्टाचेर काम करपी स्टाफा मदीं भिरांत. पेडण्या फायर ब्रिगेड आनी हेर यंत्रणा एअरपोर्टाचेर पावली. विमानाचेर पक्षी आदळिल्लो म्हूण म्हायती मेळटा. पायलटान विमान सेफ लँड केलें. देशभरात दीसभर 15 विमानांक हॉक्सकॉल. नमस्कार, आम्ही आसा मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टार. कळ्ळें म्हळ्यार देशभर फेक कॉल्सांचो धुवर जो आसा तो चालूच आसा. फेक कॉल येता आनी फ्लायटांनी बॉम्ब आसा म्हणून एक खंयसर तरी चर्चा आसा आनी व्हडलो बोवाळ जो आसा तो देशभर चल्ला. आमी आयज पळयलें जाल्यार आयज मोपा एअरपोर्टार अशेंच एक फेक कॉल रिसीव जालें, जंय आकासा ह्या फ्लायटान बॉम्ब आसा म्हणून अफवा जाली. ते उपरांत मोपा अथॉरिटी, मोपाच्या एअरपोर्ट अथॉरिटीन थंयसल्या फायर डिपार्टमेंटाक सतर्कतेचो इशारो दिलो. त्या उपरांत फायर एंड एमर्जन्सीचे पेडण्याची एक व्हेकल जे आसा ते मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर पावलें. मात तेन्ना थंयसर कळ्ळें की हो जो आसलो तो फेक कॉल आसलो आनी ते फेक कॉलांत बॉम्ब किंवा आकासा ह्या फ्लायटान बॉम्ब बीन तशें कांय नसलें. त्या उपरांत इमिजिएटली फायर फायटर्स जे आसा ते थंयच्यान रिटर्न जाले. मात आमी जर पळयलें जाल्यार व्हडा प्रमाणांत असले कॉल जे आसा ते फाटले कांय दीस आयल्या म्हणून आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा. जायत्या विमानांनी बॉम्ब आसा म्हणून मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेरूय फेक कॉल आयल्यात. ह्या पयलीं ह्या सगळ्याक नियंत्रण दवरपाक अथॉरिटीन थंयसर पावलां मारल्या. अथॉरिटीन जायते मॉक ड्रील घेवनूय सगळे जे फायर एंड एमर्जन्सी आसा किंवा एमर्जन्सी सर्वीस आसूं ते सगळे थंयसर तैनात करून रेडी आसात. मात हो जो आसलो तो फेक कॉल आसलो. दुसरी आनी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार जे आकासा फ्लायट थंय देंवपा आसले त्या फ्लायटाच्या इंजिनांत एक पक्षी आदळ्ळो म्हणून सद्या म्हायती मेळटा. अशे पक्षी जे आसा ते जायते फावटी आदळ्ळ्यात, मात ताचो विमानाच्या लँडिंगाचेर तसो इम्पॅक्ट जायना म्हणून आमचे सुत्रां कडल्यान आमकां म्हायती मेळ्ळ्या. मात अश्यो जे घडणुको आसा किंवा घडामोडी जे आसा ते व्हडा प्रमाणांत वाडल्यात ह्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर म्हणून सद्या म्हायती मेळटा. प्रुडंटा खातीर पेडण्यासावन साहिल नार्वेकर.
नुव्या ग्रामसभा जमीन रुपांतरावेल्यान गाजली. ऑर्चर्ड जमीन सेटलमेंट केली म्हूण थळावे फुर्योज. हिल कटिंगाचोय विशय आयलो. पंचायतीन कोणाकूच असल्या कामांक परवाने दिवचे न्ही म्हूण थाराव. नुव्या मायग्रंटांचे खंय धुडगूस. रस्त्या कुशीक रातच्या वेळार मायग्रंट लेबर पिवपाक बसतात. बस्तोड्या ग्रामसभेत बेकायदेशीर बांदकामांचो विशय तापलो. No development zone or abruptly land convert जाता from settlement from no conversion orchard zone to settlement आणि आमच्या लोकांक रावपाक लुगार ना आनी स्पेशली आ लोकल सगळीं भायली न्हंय म्हणल्यार पयले येताय आनी हेक लागून आमी डिसिजन म्हणजे बरें थोडे येयले आमचे आनी ते म्हणून फात्यापूर एरियाक बरें व्हडलें जिल्ला कन्वर्शन केलें. सो तेका लागून आमी आयज रेजोल्युशन घेयलां की हें कन्वर्शन आनी ताका सर्वे नंबरूय दिलो. सो हेज्या मुखार तांकां कसली परमिशन दिवची न्हू म्हण मायग्रंट न्यूसन्स वयत थिंगसून पूण डिसंट मनशांक पण आमगे आतां वॉकाप वयताय तांकां भरपूर त्रास जाताय स्पेशली ऑन द हायवे. ते राती पिताय हें कोताय पुलिसांक कितले फावट सांगितलें बट पुलीस पेट्रोलिंग इज नॉट दॅट इंटेन्सीव. सो तें मातशें इंटेन्सीव करपा लागून मजगती बस्तोड्या ग्रामसभेत पार्किंगाचो इश्यू आयलो. बेकायदेशीर बांदकामावेल्यान थळावे फुर्योज. The issue is that I've been staying there for the past now I'm 64 years old. And the thing is that I've been issuing the Panchayat a letter to do as no parking zone for the full pathway. So there are walls that are built which are encroached. And the other side of the pathway, mud has been removed. It is quite a broad place where we can go walking. Then after building the wall, don't tell me to break it. That is the reason I requested them to come and do the inspection. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जॉब दिवपाच्या नांवान तोपी घालपी एकार एक प्रकरणां चालूच. टिचरीचो जॉब दिता सांगून एकल्याक 15 लाखाची तोपी घालपी पुलीस सुरेश नायकाक फोंड्या पुलिसांनी अटक केला. दुसऱ्या एका प्रकरणात नोकरेच्या नांवान 40 लाखाची तोपी घालपी कुर्टीच्या प्रकाश राणेचेर पुलिशेन FIR नोंद केला. ताका अटक करून पणजे पुलिशे कडेन दिला. आमी पळयतात की जेन्ना पुजा नायक हिका जेन्ना जॉबाचेर फ्रॉड केला म्हणून एक केसी भायर सरल्यो तेजे उपरांत आमी काणकोण पयल्यो अशेच जॉब फ्रॉड जाल्ले आसा आनी ते उपरांत आतां खंय तरी एक नव्यो केसी लोक कंप्लेंट करीत आसा. त्याच प्रमाणे आयज फोंड्या पुलिसांनी एक प्रकाश मुकुंद राणे सिंधुदुर्ग कुर्टी एकल्याक जॉब दिता म्हणून 40 लाखाचे रोख रक्कम घेवन ताका जॉब दिता म्हणून फटयल्लो आसा. हेच्या विरुद्ध कंप्लेंट जावन ताका फोंड्या पुलिसांनी प्रकाश मुकुंद राणे हेका अरेस्ट केल्लो आसा. त्याच प्रमाणे एक पुलीस खात्याचोच कर्मचारी IRB ही केस बरी फाटली आसा. हो जो IRBचो भुरगो आशिल्लो तो एब्सकॉन्डिंग आशिल्लो. ताणें गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून 15 लाख रुपया एका भुरग्या कडल्यान घेतलेले आनी ह्या भुरग्याक सागर सुरेश नायक कुट्टी फोंड्या हेकाय पुलिसांनी सद्या अरेस्ट केल्लो आसा. म्हाका दिसता ह्यो केसी आतां एका वयर केसी येत आसा कारण जॉबाक लागून पयशे घेवप हो एक गुन्हा जावन आसा. आनी तेन्ना CMान सांगलां तशें पयशे दिवन जॉब मेळना. सो ताका लागून ह्यो वारंवार ज्यो कंप्लेनी आसात त्या प्रमाणे एकल्याक पुलीस चवकशेक लागून आपूण ताजेर कडक कारवाई करीत आसा. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा. EDM फेस्टिवला आड हणजूणकारांचे आंदोलन. सावंड पोल्युशना आड एकठांय जावन लढटले. थळावे मिडिया मुखार
मजगती हणजूण कोमनीदादच्या बसकेत बायक इव्हेंटाक मान्यताय, बॉलिवूड नायट इव्हेंटाक मान्यताय दिवचे न्हय म्हूण निर्णय. कायदेशीर रितीन जावपी कसल्याच इव्हेंटाक विरोध ना, कोमनीदाद वांगडी उलयले. आयतारा जाल्ल्या हणजुणे कम्युनिदादीचे बसकेत कम्युनिदादीच्या जाग्यार कांय इव्हेंटाक मान्यताय दिवची वा दिवची न्हय हे विशीं चर्चा जाली. टीव्हीएस मोटर्स स्पेक्ट्रम इव्हेंट्स टीव्हीएस मोटर्स पास केला आणि एकले आमकां ट्रायब गाय म्हणून एंटरटेनमेंट बॉलिवूड ऑन 2030 ते रिजेक्ट केला बिकॉज वी डिडंट गेट प्रॉपर डॉक्युमेंट फ्रॉम देम. देयर इज नो हे ना ऑब्जेक्शन ना अंटील अनलेस इट्स अ जेन्युइन इव्हेंट. हय आमकां गांवकार आमकां जाय सनबर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल सनबर्न जे जाता पळय ते इट हॅव लोक आतां उलयता दॅट इज लॉट ऑफ इलिगेलिटीज ड्रग्स हे ते जाता म्हणून करेक्ट. बट देर इज डिपार्टमेंट्स दे डू इट धांक बंद करता. सो आमकां कसलें ऑब्जेक्शन ना. कितें इलिगेलिटी जाता देर इज डिपार्टमेंट ते येवन पळयतले आनी ते तेंचें काम तें. आमकां ऑब्जेक्शन ना. मजगती हणजुणेच्या लोकांनी परतून एक फावट सनबर्न आणि हेर ईडीएम कार्यावळी आड शांतिकायेचें आंदोलन केलें. ईडीएम आनी हेर कार्यावळी जावंक दिवचे नात, लोक आपल्या मतार ठाम. If we are the villagers staying over here, it is also our say in the matter, and we hope the Anjuna Panchayat, to whom the memorandum has also been given along with the Anjuna Kamdar, to not have any such events, whether it is events that should not be named or who have or who feel that they can silence the voices of Indians. They are wrong, because under the Article 19 of the Indian Constitution, with freedom of expression, we have a right, we have a responsibility to speak up against such events which are destroying Goa. Here we are standing together. We are standing here together right now. We plead everyone who believes in this cause to come forth, and if you are a shareholder of the Anjuna Kamdar or if you have any say in the matter for having such events, please raise your voices. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. भूतानी प्रकल्पाआड उपोशणाक बशिल्लो सांकवाळचो आदलो सरपंच प्रेमानंद नायकाच्या समर्थनात थळावे एक्टिव्हिस्ट आणि राजकारणी एकठांय. शेनवारा दिसा पंच सदस्यांनी प्रेमानंद टॉयलेटीत वचून खाता पिता ताचो व्हिडिओ व्हायरल केल्लो. नायकाच्या समर्थकांनी ह्या गजालीचो निषेध केला. टॉयलेटीत व्हिडिओ काडप्यांचेर कारवाय करची म्हूण मागणी. जो व्हिडिओ पळय व्हायरल केला तो पयलो बाथरूमाचो व्हिडिओ. So that is a video bathroom which is being used commonly by everybody, by male and female. First thing, it completely violates the women's modesty. आता दुसरे जोरी ते हरयानी जोरी तो व्हिडिओ आसा त्या दिसा कितले जाण ते टॉयलेटीन गेले तेंय व्हायरल करा मरे. सो तितून ऑथेंटिसिटी गावतली न्हू. सो अकॉर्डिंग टू मी दीस इज अ डायवर्जंट टॅक्टीक. सो हे म्हाका दिसता वी शूड नॉट इवन फोकस ऑन दीस. तुम्ही कितें म्हणल्यार व्हिडिओ अरे आयज व्हिडिओ कोण काडपाक एक तुम्ही पळया ती कॉन्स्पिरसी कोणे केल्या. यांचे मास्टर्स आसा पळय तांणी केल्ली आसा. कित्याक एक कुत्र्यांक न्ही चिल्लर पडलेले आसा, ब्रीफ पडलेले आसा. अरे हांवें आयकल्या त्या भाशेन खंय एक पंचायतीक टॉयलेट ना आनी ती खंय टॉयलेट बिलोंग्स टू द सोसायटी आनी बेजमेंटार एक लेडीज आनी जेंट्स म्हण आसा. अरे लेडीज टॉयलेट का लॉक आसा. अरे कोणी इट इज अ बिगेस्ट क्रायम टू गो इन द बाथरूम वॉशरूम एंड पुट व्हिडिओ. हांव मागता सीएमा कडेन तूं होम मिनिस्टर आसा जाल्यार कागना घातल्या रे तुवें वोट आणि एक जाणांचेर जे प्रेस घेतल्या तांचेर हांव इमिजिएटली म्हणटा सेक्शन 354 ऑफ IPC लायचो फॉर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन. जर तर हो प्रोजेक्ट नाका कित्याक नाका सांकवाळचे लोक उठल्या कित्याक जाल्यार हो दोंगर काबार जाता. यांचे सगळे सिवेज आमचे आतांच गांवांत येवपाक लागली. आमचे बांयो, आमचे नाला, आमचे पोंड सगळे कंटेमिनेट जाले. आमचे शेतांक सगळे सिवेज पावलेले आसा. आमचे शेतांत सगळे प्लास्टीक पावलेले आसा. सो ह्या कारणान आमचो फ्युचर कितें जातलो, फुडले जनरेशन आमी कितें राखून दवरतले म्हणून फ्युचर जनरेशनाक आमी हो दोंगर राखून दवरचो म्हणून आमी सांकवाळकार सगळे एकठांय जाल्या. हांव परत एकदां तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. तुमी सगळे आमचे सपोर्टाक आनी ह्या प्रेमानंद बाबाच्या सपोर्टाक येयला. आयतारा पणजेत आयर्नमॅन 70.3 सर्त जाली. आदलो आयर्नमॅन चॅम्पियन आणि भारतीय सैन्य दळाचो जवान बिश्वरजीत सायखोम जैतिवंत जालो. आयतारा सकाळी सावन सुरू जाल्ली सर्त सांजे 5 मेरेन सुरू आशिल्ली. सर्तीक पुराय देशांतल्यान हजारा वयर सर्तक वांटेकार जाल्ले. खासदार तेजस्वी सुर्याय आशिल्लो.
आयतारा जाल्ल्या आयर्नमॅन 70.3 सर्तीत भारतीय सैन्य दळांतलो जवान तसोच आदलो आयर्नमॅन चॅम्पियन विश्वजीत सायखोम जैतिवंत. 32 वर्साच्या सायखोमान 2 वर्साच्या गॅपा उपरांत दुसरे फावट आयर्नमॅनाचो किताब मेळयलो. 4 वरां 47 मिनटां आणि 47 सेकंद लागून ताणें ही सर्त पुराय केली आणि सायखोम जैतिवंत थारलो. ह्या सर्तीत खासदार तेजस्वी सूर्या लेगीत वांटेकार जाल्लो. Please make sure you have your timing chips. International Swim caps on. That comprises Obviously we're going to be swim, going through each of the seating, cycling, and what you hear there is a metronome. Goa is hosting the So every time you hear that, that's when you go. Volunteers will still hold you. Ironman is Just considered get to be used the to it. peak of endurance fitness, and more than 1,500 That's it. athletes So every 5 are seconds. participating So in it'll be this well spaced out. event today. You'll have enough time, And, enough time and space out there in the water. Prime Minister has given the country a vision of a fit India. And our country being a young nation, it is very important to be a fit nation as well. I'm extremely excited to be participating in the Ironman 70.3 triathlon. Today, all of us will complete a 1.9 kilometer swim, followed by a 90 kilometer cycle and a 21.1 kilometer run. It's so exciting to see, so heartening to see so many people who have a full-time day job, who have family commitments, and have managed all of that and taken out time with a lot of consistency and discipline to be able to be participating in this. I request young people all over the country to take up any physical activity, any sport. It instills a lot of discipline, it brings a lot of mental and physical strength to your life. So this is a great day and we're all very excited. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. रुबन वेर्णेकार आणि कुणाल रायकरामदी प्रॉपर्टी विकत घेवपा खातीर 3 करोडाची सेल डीड जाल्ली. मात रायकरान प्रॉपर्टीच्या पेपरांचेर सायनूच केली ना. प्रॉपर्टीक दिल्ले पयशे रिकवरीच्या हेतान रायकराक किडनॅप करपाचो प्लान आशिल्लो म्हूण म्हायती. रुबन वेर्णेकाराचो अटकपूर्व जामीन न्हयकारिल्ल्यान मडगांव पुलीस वेर्णेकाराक सोदतात. Efforts of Margao police are on to arrest Ruben Wernekar, who is an accused in the failed attempt to kidnap the victim Kunal Raikar. According to Margao police sources, Kunal had taken some money from Ruben which he failed to return, and to get that money recovered, Ruben had hired co-accused kidnappers. But since Margao Sessions Court has rejected anticipatory bail plea of Ruben, Margao police is trying to arrest Ruben Wernekar. Mukesh Kumar for Prudent. रायबंदरार स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून खणिल्लो रस्तो अजून आसा तस्सो. 5 वर्सां रस्तो पिड्यार आशिल्लो. तातूंत स्मार्ट सिटीच्या कामांनी आनीक वाड लायली. चवथी पयली रस्तो सारको करचो म्हूण मागणी करपी लोकांनी आतां दिवाळेची डेडलायन दिल्या. नमस्कार येवकार. आमी सध्या डस्ट सिटीन येयल्लेले आसा आनी हांगासर ही ह्या डस्ट सिटी म्हणपाचें कारण म्हटल्यार एकूच म्हटल्यार ते गेले रिबंदर आनी पणजेच्या वाठारांत खुबशा जाग्यार स्मार्ट सिटीची कामां चलतालीं आनी तितूंतले एक काम म्हटल्यार हे जे रिबंदरचे जे फेज वायज चलताले आतां सध्या फायनल फेज सोंपात येयले तरी सुद्दां जी स्मार्ट सिटीची कामां आहा जी रस्त्याची ती आजून कंप्लीट जाल्लेली ना. तो रस्ते म्हणटा ते जाले बाबा पयलीं इट इज बिकम अ डस्ट बॉल. आय एम इट इज अ व्हेरी पथेटीक सिच्युएशन वॉट इज हॅपनिंग देर. So the problem is otherwise now the last option is to approach the High Court again. That is the only option I feel at this point in time. Thankfully हे एक्सपोजिशन खातीर हे 15 नोव्हेंबर पर्यंत ताणें करता म्हणलां. एक्सपोजिशना खातीर तांच्यांनी घाईघाईन करचें न्ही रस्ते आनी कशें करचें न्ही. नाव द सिटिजन्स हॅव टू बी लिटल विजिलंट अबाउट इट. रिबंदर हॅज सफर्ड रोड कटिंग फ्रॉम 2019 and it is continuing now. We are in 2024. So 5 वर्सां जालीं. खूब टायम जालो फेज वायज हांगासर डेडलायन दीत आसा की अमक्या टायमा भितर जातले. आतां हे फायनल फेजीन काम आसा अशें परत परत सगळे जाण सांगता. आतां चवथी पयली जातलें म्हणटाले आतां दिवाळी तेकली तरी जर काम जायना जाल्यार आय थिंक खूब त्रास लोकांक जाला ते आनीक त्रास वाडटले. इट इज नॉट लायक हो फर्स्ट प्रोजेक्ट हांगासर जाता. हेज्या पयलीं अंडरग्रावंड केबलिंग बीन जाल्ली ती म्हाका दिसता बऱ्या भाशेन त्याय टायमार रस्ते खणचे पडलेले. त्याय टायमार खुबशे लोकांक त्रास जाल्ले पण
तो त्रास आसलो तो खूब लिमिटेड पिरियडान सांगलेलो पळय तसो जाल्लो. हय, दिवाळी जावच्या पयलीं आतां एक वीक आसा दिवाळीक, म्हाका दिसता तेज्या पयलीं तर 100% जावपाकूच जाय काम. जायना जाल्यार इट वील बी व्हेरी डिफिकल्ट. लोकल्साचें एकूच म्हणणें आहा की दिवाळीच्या पयलीं हो जो रस्तो आहा तो बेगीनच्या बेगीन रिपेर करचो आनी हांगासर ह्यो जे रस्त्याची जी चाळण जाल्लेली आसा ती एक स्मूथ फ्लो असो जावचो. प्रुडंटा खातीर बंदरच्यान साहिल मांद्रेकर. सरकारान टूर ऑपरेटरांच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करच्यो. टूर ऑपरेटरांनी दूधसागराक गाराणें घातला. मागण्यो घेवन सावड्ड्याचो बीजेपी मंडळ अध्यक्ष खंय मुख्यमंत्र्या मेरेन गेलो. वेबसायट असोसिएशनाक दिवची, जीटीडीसीचो कावंटर बंद करचो म्हूण मागणी. पर्यटक खंय रिटर्न वतात. जीपी चालू करच्यो. टूर ऑपरेटर मिडिया मुखार. आयतारा उसरा परत मुख्यमंत्र्या कडेन बसका जाली. आयज आमी 431 लोक आमी आमचो देवस्थानाचे गांवकार ह्या भागाचे तांकां आयज आमी आपूण आयज एक 431 लोकांचे तर्फे आमी एक देवाक सांगणी केला. कितें म्हणून की जो आमचो जो प्रपोजल आसा तो प्रपोजल आमी आमचो सावड्डेचो बीजेपीचो मंडळ अध्यक्ष तेजे कडेन दिल्लो आसा. तो मंडळ अध्यक्ष आमचो प्रपोजल मुख्यमंत्र्या कडेन घेवन गेल्लो आसा. तो बरे भशेन आमचो जो प्रपोजल आसा तो प्रपोजल आमचो सगळो दोतोरान मान्य करून दिवन आमचे सगळ्यांचो रोजी रोटीचो जो प्रश्न आसा तो मान्य करून दिवचो अशें म्हणून आमी एक गांवकारा हातीन एक सांगणी करून घेतला. खंयची देवा? दुधसागर आजोबा. जी वेबसायट आमी तयार केल्ली, जे आमी पयशे खर्च केल्ले, ती वेबसायट आमकां दिवची हो एक मुद्दो आसा. दुसरो आमचो मुद्दो जो आसा तो आमचो जीटीडीसी जो कावंटर पयलीं घातलेलो आनी थंय भरमसाट पयशे जे घेताले तो एक आमचो मुद्दो आसा, तो कॅन्सल करचो म्हणून. आनी तिसरो जो मुद्दो आसा पळय तो आमची वेबसायटीचेर घेवन आमी सगळे गव्हर्मेंटाक सगळी ज्यो कितें गव्हर्मेंटाची ज्यो कितें GST म्हण त्यो सगळ्यो आमी फुलफील करपाक आमचो तो हें आसा. पळय सरकारान 100 रुपया कमी केल्या बरोबर मान्य करता हांव, पूण वेबसायट जी आसा पळय ती आमची वेबसायट, ती वेबसायट तेंचे कडेन दवरून आमचे पयशे कमी करून कितें म्हणून फायदो. नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर मंदिराचो वठार दायज स्थळ म्हूण जाहीर करचो. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकाराची मागणी. देवळाच्या वठारांतल्या बायत मेळिल्ल्यो पुरातन आर्टिफॅक्ट वस्तू अंदू सरस्वती पुजना वेळार थंयच्या शाळेत प्रदर्शनाक दवरिल्ल्यो. त्या शाळेत वस्तू संग्रहालय करचे म्हूण केरकाराची मागणी. दिवचले नार्वे हांगासर सरस्वती पुजनाक थंयच्या थळाव्या ग्रामस्थांनी जे प्रदर्शन दवरलेले ते प्रदर्शना खातीर म्हाका त्या वाठारांतले सतीश शेटगांवकर यांच्यांनी निमंत्रीत केले आनी ताका लागून हांव निमाणे दिसा सरस्वती पूजन जाल्या उपरांत विसर्जन जाल्या उपरांत ते जे प्रदर्शन आसले ते पळोवपाक गेलो आनी ते पळयल्या उपरांत हांव अचंबीत जालो. कित्याक तर त्या प्रदर्शना भितर एक घंटा जी आसली ती लक्षवेधक आसली आनी जायत्यो वस्तू हांगासर पुरातत्व दृश्ट्या म्हत्व आसलेल्यो वस्तू त्या सप्तकोटेश्वराच्या मंदिराच्या परिसरात जी बाय आसली त्या बाय भितर त्यो मेळाल्यो आनी कांय मुर्त्यो ज्यो मेळाल्यो त्यो गोवा सरकारच्या पुरातत्व खात्यान ज्यो आसा त्यो आपल्या कडेन घेतल्यो, पूण त्याच्या उपरांत ज्यो मुर्त्यो मेळ्ळ्यो त्यो सगळ्यो मुर्त्यो ज्यो आसल्यो त्यो डंप करून एका जाग्यार दवरल्यो. हे साहित्य जे आसा ते खरें म्हणजे देवस्थान समिती आसा त्या देवस्थान समितीन थंयसर जी सरकारी प्राथमीक नार्वेची शाळा आसा जी सध्या देऊळवाड्यावयली शाळा बंद पडलेली आसा भुरगे ना म्हणून, तर त्या शाळेचो बऱ्या तरेन उपयोग करून थंय वस्तू संग्रहालय जर उबारले जाल्यार त्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकाराची सांस्कृतिक विभागाची एक येवजण आसा आनी त्या येवजणेच्या सकयल मोठ्या प्रमाणात निधी जो आसा हो गोंय सरकाराक उपलब्ध जावंक शकता आनी जवळ जवळ 3-4 लोकांक नोकरी मेळोवंक शकता. हो सगळो पुराय वाठार जो आसा तो पुराय वाठार वारसा गांव म्हणून सरकारान अधिसूचित करपाचो. त्यांचे जे थळावे आमदार आसा प्रेमेंद्र शेट यांच्यांनी जर ह्या दृष्टिकोनातल्यान लक्ष दिले जाल्यार थळाव्या भुरग्यांक नोकरी दिवपा खातीर आनी त्या परिसराच्या उदरगतीक चालना दिवपा खातीर ही एक बरी गजाल जावंक शकता. ही घंटा आनी त्यो ज्यो वस्तू आसा ह्यो सध्या त्या सरकारी प्राथमीक शाळेन ज्यो आसा त्यो बंद करून दवरलेले आसा. एकंदर हो सगळो जो वारसा आसा तो आमच्या गोंयच्या
प्राचीन इतिहासाचे दायज आसा आनी तेची राखण जावप चडांत चड गरजेचें आसा. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.